कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। उत्तर गोंयांत उदकाची मोठ्या प्रमाणात पुरवण करपी तिळारी आणि आमठाणे धरणाची पातळी फाटल्या 3 वर्सां परस अंदू सामकी उणी आसा। अंजुणे धरणाचे उदक जितले आसा तितलेच अंदूय आसा। दक्षिणेची लायफलायन आशिल्ले साळावलीचे उदकूय वर्सा प्रमाण आसता तितलेच आसा। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। साळावली, आमठाणे, चापोली, अंजुणे, पंचवाडी आणि गावणे तसेच महाराष्ट्रातले तिळारी धरणाचेर गोयची उदकाची वेवस्था निंबून आसा। सद्याक हे धरणांचे उदकाचे पातळीची फाटले 3 वर्सांचे पातळी कडेन तुलना करीत जाल्यार तिळारी आणि आमठाणेचे उदकाची पातळी उणी जाल्या। पळोवया फाटल्या 3 वर्सांची आणि हे वर्साची आता मेरेनची धरणांच्या पातळीची आंकडेवारी। धरण तिळारी वर्स 2022 पातळी 77.61%, वर्ष 2023 53.79%, वर्ष 2024 पातळी 59.59%, वर्ष 2025 पातळी 48.29%। धरण आमठाणे वर्ष 2022 पातळी 75.28%, वर्ष 2023 पातळी 57.61%, वर्ष 2024 पातळी 46.84%, वर्ष 2025 पातळी 35.76%। आता दक्षिण गोंयांतल्या मुखेल धरणांच्या पातळीची आंकडेवारी पळयता जाल्यार साळावले, चापोली, पंचवाडी आणि गावणे हातून फाटले 3 वर्सांची आणि अंदूची उदकाची पातळी समान आसा जाल्यार कांय कडेन ती वाडिल्ली दिसता। धरण साळावले वर्ष 2022 पातळी 71.82%, वर्ष 2023 पातळी 57.79%, वर्ष 2024 पातळी 63.57%, वर्ष 2025 पातळी 69.74%। धरण चापोली वर्ष 2022 पातळी 73%, वर्ष 2023 पातळी 62.74%, वर्ष 2024 65.87% इतली पातळी, वर्ष 2025 पातळी 68.56%। धरण पंचवाडी वर्ष 2022 पातळी 48.69%, वर्ष 2023 पातळी 35.70%, वर्ष 2024 पातळी 49.3%, वर्ष 2025 पातळी 54.30%। धरण गावणे वर्ष 2022 पातळी 64.18%, वर्ष 2023 पातळी 57.25%, वर्ष 2024 पातळी 61.42%, वर्ष 2025 पातळी 71.12%। गोयच्या धरणांच्या उदकाची पातळी पळयत जाल्यार अंदू उत्तर गोंयांतले तिळारी आणि आमठाणेचे पातळीचो हुस्को दिसता। ही दोनूय धरणां पुराय उत्तर गोंयची तान भागयतात। खासा करून दिवचल, बार्देस आणि तिसवाडी म्हालांतले लोक हेच धरणांच्या उदकाचेर निंबून आसात। सद्याची ही स्थिती लक्षांत घेवन फुडले म्हत्वाचे 2 म्हयन्यां खातीर सरकार वा उदका स्रोत खातें कशे तरेन प्लॅनिंग करता ताचेर सगळें निंबून आसतलें इतलें मात खरें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर।